माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तान सगळ्या जनते खातीर आव्हान आसा की ज्या ज्या ठिकाणाचेर तुम्ही म्हाका शुभेच्छा दिवपाक शकतात ती दिवच्यो। हांव प्रत्येक गांवांत भितर भोंवतलो। पयली सुरवात ही जातली ती कावरे गांवांत सकाळ फुडें म्हणजे मल्लिकार्जुनाचे देवाचें दर्शन घेवन कावरे पिल्ला पंचायतीन पिल्ला ह्या भागान भितर आमचे नवे पंचायत घराचें इनॉग्रेशन आसा। पूर्ण कंप्लीट जाल्ल्या एक सुंदर अशा बिल्डिंगेचें हें आसा। तें जातलें 9 ते 10 ह्या दरम्यान। 9 वरांचेर सुरू जातलें, 10 वरांचेर काबार जातलें। ताजे नंतर दुसरें जें फावंडेशन स्टोन आसा, आमी नेतुल्ले मार्गे वाडे ह्या गांवांत भितर वतले। वाडे कुर्डी पंचायतीची पायाभरणी सादारण 3 कोटी 26 लाख इस्टिमेटाची ही जी इमारत आसा म्हणजे स्वतंत्र पंचायत घर ताचें फावंडेशन स्टोन आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, इतर सगळे मंत्रीगण आमदार हांच्या उपस्थितीन भितर ही दोनी जातली। ताजे नंतर आमी येतले ते डॅमाचेर, डॅम सायटीचेर एक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाच्या जाग्यान भितर एक सुंदर अशें ब्युटिफिकेशन आसा आनीक गार्डन आनीक हिंटरलँड टुरिजमाची पायाभरणी थंय जातली। सादारण वो 28 crores वर्थ प्रोजेक्ट आसा आनी थंय बऱ्यो कॉटेजीसय निर्माण जाल्ले आसात। आमी ताच्या समोरील भागान भितर हो सुंदर असो प्रोजेक्ट आमी राबयतात। ताजे नंतर आनी हो जातलो 11:30 सादारण 11:45 सुमार हो रोखडोच आमी शिफ्ट जातले ते 11:15 ते 12 दरम्यान आमी सांग्यार वतले। सांग्यार नगरपालिका गेस्ट हावजान भितर ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटाची स्थापना जाल्ली आसा। हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो इनिशिएटीव आसा। ट्रायबल लोकांची सर्वे करप, सेन्सस करप, तांचे खातीर नवी स्किम्स करप आनी तांकां सोशली एम्पावर करप, एज्युकेशनली एम्पावर करप, तांचे प्लेसमेंट पळोवप, ह्या खातीर एक नवें इन्स्टिट्यूट, एक रिसर्च सेंटराची स्थापना जाल्ली आसा। ताचें इनॉग्रेशन जातलें। ताजे नंतर आमी येतले ते केपें अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटी। ही म्हाका दिसता की गोंयची सगळ्यांची नावाजलेली संस्था। ताजो हांव वायस चेअरमॅन। म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान थी एक ब्रांच इनॉग्रेशन जातलें। 22वी ब्रांच जी आसा ती आमची थी जातली। आनी ताजे नंतर आमचे नगरपालिका हॉलान भितर, सभागृहान भितर आमचे 4 स्कुलांनी स्कूल केल्ली आसात। सगळ्या क्लासरुमांनी टीव्ही म्हणजे 72 इंच टीव्ही जाल्ले आसात। ब्लॅकबोर्ड इज बीन रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट बोर्ड आनीक स्मार्ट इंटरनेट फॅसिलिटी आशिल्ले। ताजे वर्च्युअली 4 इस्कॉलांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे इनॉग्रेट करतले। आमचो ताजो पयलींचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो टुरिजम डिपार्टमेंटाचो। थंय आमचे गणेश गांवकर टुरिजम कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन, तशेंच आमचे मिनिस्टर रोहनबाब खंवटे टुरिजम मिनिस्टर हे आमचे साळावलीचेर आसतले। हांगा TRI आसा तातूंत आमचे रमेश तवडकर जे सभापती आसात ते मुख्यमंत्र्या बरोबर आसतले। आनीक ट्रायबल रिसर्च सेंटर जातलें। केपें अर्बन बँकेन भितर आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हे चेअरमॅन आसात, हांव वायस चेअरमॅन आसा आनी माननीय मुख्यमंत्री थंय ते इनॉग्रेट करतले। आनीक ताजे नंतर आमी जे वर्च्युअली स्कुलाचें इनॉग्रेट करतले। स्कूल इनॉग्रेशन जालें ताजे बरोबरच ह्या सांगे भागान भितर 12 स्कुलां आसात, हायस्कुलां। त्या 12 स्कुलां पैकी 10 हायस्कुलांनी 100% निकाल बोर्ड एग्जामी काडला आसा। ह्या 100% आयिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचे सादारण 450 भुरग्यांचे प्रत्येकाक म्हज्या ट्रस्टाच्या मार्फत तांकां टायटनाची वॉच दिवन तांचो सत्कार जातलो। त्या समारंभाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसतले, बाकीचे आमचे नवे MP सदानंदभाई तानावडे आसतले, तशेंच बाकीचे इतर मंत्री आसतले, आमदार आसतले। सो हो असो कार्यक्रम। ताजे नंतर जेवणाचो कार्यक्रम आसतलो आनी सांजचे आमचे 2 उपक्रम आसात। एक परत एक फावटी पंचायत घर मलकर्णे हांचे फावंडेशन स्टोन, ताचे सादारण 2 crores 80 lakhs इतके वर्थ एक बिल्डींग जातली, ताचे पायाभरणी। ताजे नंतर RMD रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी ही रिवणा जातली, ती सांजे मायत्यान जातली। आनी ताजे नंतर सगळे लोकांक हांव आव्हान करतां, जे लोक अजून चुकून उरले म्हाका मेळनासतना, जाल्यार सांजचे 7 नगरपालिका सभागृहान भितर हांव लोकांच्यो शुभेच्छा स्विकारपा खातीर नगरपालिका सभागृहान आसतलो। देव बरें करूं। सगळ्यांनी म्हजेर आशिर्वाद दिवचे, सगळ्यांनी विजीट करचें अशी नमळायेची विनंती। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.